आयज आमकां देवाची बरी खबर कितें म्हणून घेवन आमच्यान जिवंक जाता. आमचो रिस्पॉन्स देवान आमकां आपल्या सारकी केल्ली आसा, पूण ताचे सारकी आमी जिवंक जाय जाल्यार ताचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय. ताची येवजण आमकां कशी कळटली? आमची चिंतनां आसतात न्हय, ती आमकां दिशा दितात. आतां ही चिंतनां हुंयचुत्तान उपजवतात ती पळोवंक जाय. खूब फाटी ती आपलेपणांतली, म्हाका व्हड जावंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय, म्हजें नांव व्हड जावंक जाय, हे भाशेन आपलेपणांत आमी जियेता आनी आमची चिंतनां ही दिशा आमकां दिता. पूण ते ऐवजी आमी तर हे भाशेन चिंतत, देवाक म्हजे सगळें कितें केल्लें जाय, देव म्हाका कोण म्हणून घडोवन हाडूंक सोदता काय, हे तर प्रश्न आमी देवाक केली, तो आमकां रोखडीच आमची मोत त्या वतीन घडोवन हाडटलो आनी आमकां भितरल्यान शांती मेळटली आनी आमी उर्बेस जातले.